शिरोडा पोटवेंचणुकेवेल्यान सरकार भागीदार भाजपा मोगोमदी तू मय मय. सुभाष म्हणटा मोगो अध्यक्ष आसाराम बापू, जाल्यार दीपक म्हणटा सुभाषाची तकली हल्ल्या. गोंयभर ड्रग्स वेश्या व्यवसायाचो भस्मासूर. पर्यटन मळार गोंयांक लागला गिरण. रायच्या आदिवासी लोकोत्सवात उक्तायलो हुस्को. काँग्रेस विरोधक म्हूण वावुरता काय मतदारांच्या दोळ्यांक उदक लायता? काँग्रेस फुडाऱ्याची देख दिवन आपाचो प्रश्न. खणबंदीक राज्य आणि केंद्र भाजपा सरकार कारण. काँग्रेसीचो परतून एकदा आरोप. मायनिंग पिडिताच्या बंदाक उक्तायला तेको. नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता खबरो विस्तारान पळोवया. शिरोडेचे पोटवेंचणुकेवेल्यान युती सरकारांतल्या भाजपा आनी मोगो मदीं गेर्र पेटला. भाजपा उमेदवार सुभाष शिरोडकारान मोगो उमेदवार दीपक ढवळीकाराक आसाराम बापू म्हटिल्ले. ताका प्रत्युत्तर दीत शिरोडकाराचें मानसीक संतुलन बिगडलां अशें ढवळीकारान म्हळां. सुभाष शिरोडकारान काँग्रेसीचो राजीनामो दिवन भाजपात प्रवेश घेतला. ताका लागून शिरोड्या पोटवेंचणूक जावपाची आसा. मगोन शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान युती पक्षामदीं वेर निर्माण जाल्या. ह्या विशयाचेर गोवा 365 दीपक ढवळीकारा कडेन उलोवप केलें. ज्या रितीन प्रचार चल्ला आनी ज्या रितीन म्हाका लोकांची साथ मेळटा तेणे गेले 40-45 दीस पळोवन त्याची मानसीक संकुलनता ही सामकी खालावल्ली आसा अशें तेचे वक्तव्यावयल्यान दिसता. आनी म्हाका दिसता निवडणुकीची तारीख जवळ येत पसून ही मे गो टोटली फॉर मेंटल डिसऑर्डर अशें वक्तव्य केलां. तेजे वेळार म्हाका दिसता की ही मे गो फॉर मेंटल डिसऑर्डर. सो हांव रिक्वेस्ट करता तेजे पार्टीच्या लोकांक की ताका सकयल जें हेल्थ हॉस्पिटल आहा तातूंत ICU करून दवरपाची गरज आसा अशें दिसता म्हाका. पोटवेंचणुके उपरांत तो ह्या विशयाचेर चवकशेची मागणी करतलो अशें ढवळीकार म्हणटा. पळयात. हाचे फुडें सांगूं सोदता की त्याच्या कारार वयलो जो कॉलेजाच्या नांवान एक आश्रम स्थापन केला त्या आश्रमात कितें थंय चलता कितें तो करता हे भाजपाचे सगळ्या पयलीं भाजपान सगळ्या पयलीं काडून दवरिल्लें आसा. आनी इलेक्शन जातकीर त्याचेरूय बी व्हडली इन्क्वायरी आमी बसोवपाची आसा. मोगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराच्या सभावाचेर बडी दवरीत सुभाष शिरोडकारान ताका आसाराम बापू म्हणिल्ले की हो जो हांगसरलो कॅन्डिडेट जो आसा जाका काही तरणाटे काही वाड्यावेले विचार करी लोक म्हणटात गोंयचो आसाराम बापू. गोंयचो आसाराम बापू ह्या मनशाची मिटींग तुमच्या वाड्यार करून घेतला का म्हणून आणि त्या मिटिंगेक भायल मनशां सहभागी जातली का म्हणून लक्षांत घेयात. सुभाष शिरोडकर हो फक्त इलेक्शनाच्या निमित्तान उलयना. सुभाष शिरोडकर हो समाजा भितर विचारधारा निर्माण जावपाक जाय. समाज हो जागृत जावपाक जाय. समाज हो जागृत जावन आपले जे जबाबदारी आनी कर्तव्य आसा ताचे कडेन वचपाक जाय आनी म्हणून सुभाष शिरोडकर इलेक्शना उबो रावता आनी भाशणां करता आनी उलयता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. नांव बदलपाची जाहिरात गोंयच्या पेपरांनी फकत गोंयांत जल्माक आयल्यात तेच दिवंक शकतात. संबंदीत अधिकारिणी अशें सांगता. तरी गोंया भायर जल्माक आयिल्ले साबार जाण अश्यो जायराती दिसपट्ट्यो दिता. तांच्या विरोधात कित्याक कारवाय करिना? कुट्टरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साचो सरकाराक प्रश्न. भायले लोक गोंया येवन गोंयकारांची नांवां धारण करीत आसात. हे गजालीचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सरकाराचेर टिका केल्या. अरुण कुमार आर लमाण्यान ताचें नांव बदलून अरुण रमेश नायक केला. ह्या विशयाचेर तो उलयलो. एक लमाणी ताचें आडनाव बदलून नायक कशें करूं शकता अशें रेजिनाल्ड विचारता. आयकात तो कितें म्हणटा ते. चेंज ऑफ नेम प्रोसिजर एप्लाय करून नांवां जो कोण कॅन यू इमॅजिन की एक लमाणी काडटा आनी रमेश नायक जाता. हे इश्यू आतां कोणें जाल्यार गव्हर्मेंटान खंय जाल्यार तेजे नोटीस घेवन तेजे तारें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. हांवें चीफ मिनिस्टराक बरयलां आनी I have written to Cabral also, who is the Minister of Law, that such type of cases should be thoroughly investigated. The officers should be informed immediately. I am wondering,
हो जो विजय सरदेसाय गोंयकारपण म्हणटा तेणे कित्याक नोटीस केला ते आय एम आस्किंग फॉर तारो इन्व्हेस्टिगेशन हेचो कितली केसीस जाले आनी कोण आहा ते फाटल्यान हें करपाक आनी कित्याक जाता तो पयलीं आमी पासपोर्टा इश्यू केलेलो पासपोर्ट ऑफिसर ना खंय तरी लिंक आहा कितें आहा ते म्हणटा महाराष्ट्रा हें म्हणटा कर्नाटका जालें आतां ऑल दीस हॅव टू बी टेकन एक एप्लिकेशन एसो चेंज ऑफ नेमाचें ते फोटो काडून गायला आनी हो मातशें व्हडलो करून गायला की गव्हर्मेंटा सारको नोकरी वचपाक आमगे थोडे गव्हर्मेंटा पडे ते मिनिस्टर आनी पडे CM आहाय ते म्हाका सदां ते सारके वाचपाक तांकां दे डोंट टर्न अ ब्लायंड आय सो आमकां थारो इन्व्हेस्टिगेशन जाय हेजेर कोण कोण केलो आहा ते कितले केलो आहाय ते कित्याक लंबाणी आहा तो नायक जावपाक शकना नायक आहा तो गोंयकार आहा तो नायक आहा तो लॉरेन्सो जावपाक शकता कित्याक तेगे प्लेस ऑफ बर्थ म्हणून आसा तो रोजगार निर्माण करपाक अपेस आयिल्ल्यान रेजिनाल्डान सरकाराचेर फोग काडलो सरकारी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांतल्यान बरेच विद्यार्थी पास जाल्यात पूण अजूनय तांकां नोकऱ्यो मेळनात अशेंय ताचें म्हणणें 3-year diploma course in security investigation technology at government polytechnic हे पयल्या वर्साक 25 भुरगे पास जाले दुसऱ्या वर्साक 16 भुरगे पास जाले तिसऱ्या वर्साक थोडेशे भुरगे पास जाले कित्याक पास जाले कित्याक कांय एव्हेन्यू करप ना पयलीं म्हणपाक लागलो आमी इन्व्हेस्टिगेशन टॅक्नॉलॉजीन पोस्ट काडटा म्हणपाक लागलो ह्या भुरग्यांक आश्वासन दिली तांकां बरें यूज केलें इलेक्शन गिमीक करून आनी लास्टाक तांकां वयर उडयलें 3 वर्सां कोर्स केलो एक पासून भुरगो मागीर म्हणपाक लागलो आपूण PSI पळय अपॉयंटमेंट जाता तीच म्हणपाक लागलो एडजस्टमेंट करता थोडे पोस्ट रिजर्व करता तुमकां मुगे एकू मागणी चीफ मिनिस्टराक हांवें तुका 16th of January पयली लेटर बरयल्ली मागीर तुका लेटर बरयली 22nd of June ह्या भुरग्यांक हेल्प कर म्हण पॉलिटिक्स करपा न्ही फकत सांगपाक की ह्या भुरग्यांक एकोमोडेट मुगे चीफ मिनिस्टर परतून एकदां रिक्वेस्ट एम्प्लॉय देम सांबेल PSI घेताय आनी खंय घेताय तांकां ESI पुकले पूण कोंतान तांकां PSI जायना जाल्यार ESI पुकोवन एक IT टॅक्नॉलॉजी कोन्न जावं कितें इन्व्हेस्टिगेशन कोन्न तांकां हेल्प करपाक आमगे मागणी सगळे गोंयकार हो गव्हर्मेंट गोंयकारांचो आनी गोंयकारपणाचो बट खंय तरी म्हाका सदां ह्या भुरग्यांक जे कास्ट गोंयकार आहाय तांकां नीज गोंयकार आहाय आज इश्यू जाता नीज गोंयकारांचो तांकां एम्प्लॉय करपा जाय मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक राऊत आणि संदीप तुयेकार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या फुडारपणांतल्या सरकाराकूच तेंको दितलो मंत्री गोविंद गावडेन आपल्या वक्तव्याचो पुनरुच्चार केला गोविंद गावडे पिरवाळांतल्यान अपक्ष म्हूण वेचून आयला पूण सध्या युती सरकारात तो मंत्री आसा लोकसभेच्या वेंचणुकां खातीर मंत्री गोविंद गावडेन ताचो त्रुपाचो एक्को राखून दवरला वेंचणुको जाहीर जावन उमेदवार निश्चित जातकीर कोणाक तेंको दिवचो तो निर्णय तो घेतलो अशें गावडेन सांगलें सध्या हांव BJP बरोबर आसा बरोबर न्ही हेजो अर्थ म्हाका BJP बरोबर रावपाकूच जाय अशातली कांय गोश्ट ना इट इज माय ओन डिसिजन कळ्ळें न्ही I had given a support to the Manohar Parrikar. When election dates will be announced, that time I will take the right decision from which side I have to stand. But माझा एकूच गोष्ट आसा की गोंयकारांक बरे तरेचें सरकार दिवपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज सिच्युएशन पळोवपाक जाय जो पर्यंत आमी सिच्युएशन पळयना आमी कितें कितें केलें जाल्यार तें जावपाक शकना आज आमी 1.5-2 वर्सां पळयतात पीपल आर नॉट हॅप्पी बरोबर न्ही आनी ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी मुखार व्हरता आसतना वायज डिसिजन घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा पूण डेफिनेटली बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाक जाय कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की मनोहर पर्रीकार हो कांय दुयेंत आसले कारणान कांयशे गोश्टी मातश्यो स्पीड जी आसा ती मातशी कमी जाल्या हें आमी मान्य करपाक जाय लेट अस वेट एंड वॉच फॉर सम डेज See, I am independent. Nobody can force me or nobody can press me. मागीर सांगता मरे वन्स इलेक्शन इज डिक्लेअर्ड जाल्या नंतर आय विल प्ले माय रोल मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो सत्ताधारी भाजपाचो काँग्रेस खरोच विरोधक आम आदमी पक्षान प्रश्न उपस्थित केला ते खातीर आपान देख दिल्या एका वरिष्ठ काँग्रेस फुडाऱ्याची
या फुडाऱ्यान भाजपाच्या सध्याच्या खासदाराकूच परतून वेचून हाडपाची विनंती मतदारांक केल्या. उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकाकूच परतून वेचून हाडचो असो उलो काँग्रेसीचो वरिष्ठ फुडारी प्रतापसिंह राण्यान एका जाहीर सभेंतल्यान मतदारांक मारला अशें आपाचो निमंत्रक एल्विस गोम्स म्हणटा. Our long-term Congress MLA is reported to have clearly said yesterday that the BJP MP, current BJP MP from North Goa should be re-elected. So the possibility of Congress tying up with BJP has increased so much. जो 47 वर्सां एक आमदार म्हणून आसा काँग्रेसीचो, जो चीफ मिनिस्टर जालो स खेपो इन डिफरंट periods, different terms like 5 years, 2 years, 3 months, 6 months, 6-time chief minister, 47-time MLA, has yesterday said in Walpoi at a function that BJP MP Shripad Naik should be re-elected. The people who were elected with there's a single largest party with 17 seats could not form the government. Person like Subhash Shirodkar jumps into BJP, Sopte resigns, and the senior most person who has enjoyed for 47 years at the cost of Congress has sold Congress at the behest of his son today, saying that support Shripad Naik and elect him. This is a proof that Congress and BJP are bhai and they are just playing natak. केंद्र सरकारान लोकांक दिल्ली आश्वासनां पुराय करूंक ना. वेल्यान धार्मिक वाद भायर काडून समाजा भितर तेड निर्माण करता. दिल्लीतले आपाचे सरकार हे उच्च दर्जाचे उदाहरण आसा. आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंग सांगता. आज पूरी पॉलिटिक्स को जाति पे, धर्म पे, गाय पे, एंटी रोमियो पे, लव जिहाद पे, यानी समाज को बांटकर पूरी राजनीति को किया जा रहा है. आज एक ऐसी सरकार चल रही है जो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने का काम कर रही है. मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का ऐसा इशू खड़ा करती है जिसका आम आदमी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है. हम लोग इसको कंडेम करते हैं. तो मेरा यह कहना है कि अगर हम लोग एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट चाहते हैं, करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर चाहते हैं, करप्शन फ्री पार्लियामेंट चाहते हैं, तो एल्विस गोम्स जैसे नेता को हमको गोवा से चुनकर भेजना पड़ेगा. हालीच घडिल्ल्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यावेल्यान संजय सिंगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर खर टिका केल्या. 8 फरवरी को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है कि सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे हमला हो सकता है. आईजी सीआरपीएफ जम्मू जोन चिट्ठी लिख के भेजते हैं दिल्ली कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट कराइए. नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर है, एमएलए एमपी के लिए तमाम सुविधा है. लेकिन जो जवान -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रहता है, उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं है. तो प्रधानमंत्री जी को गंभीरता दिखानी होगी इस मामले पर. यह वक्त है, आप पाकिस्तान को जवाब दीजिए, आतंकवादी अड्डों का सफाया कीजिए. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोंयचो खण प्रश्न येवपी वेंचणुका खातीर कळीचो मुद्दो थारला. सरकार आपले परीन खण पिडीतांक थातारपाचो यत्न करता, पूण खणपिडीत दिसान दीस आक्रमक रूप धारण करीत आसा आनी तांकां फोंड न दिता विरोधी काँग्रेस पक्ष. गोंयचो खण प्रस्न तडीक लावपाक राज्य आनी केंद्र सरकार अपेशी थारला. काँग्रेसीन परतून एकदा आरोप केला. हो प्रस्न सोडोवपाक प्राधान्य दिवपाक जाय आसले, पूण सरकार वेळकाडू धोरण आपणायता अशें काँग्रेस म्हणटा. Now the Supreme Court has passed its judgment on 7th of February 2018. 1 year has passed, but the state government has done nothing to bring about a solution, a legally sustainable solution to the mining issue. Because since 1 year that has passed from the judgment, nobody is talking of a solution. If you see, they led a delegation to meet Union Mines Minister Tomar. They met Union Commerce Minister Suresh Prabhu. They met Union Highways Minister Gadkari. They met Principal Secretary to Prime Minister Nipendra Mishra. All these delegations were just photo opportunities. It is clear that the state and central governments are non-performing governments. They are governments which are
completely unaware of what administration should be, and therefore, as far as the mining dependents are concerned, their cause is genuine. We are sympathetic to their cause as Congress Party, and they have announced that on 26th they are going to have an agitation against the state government, against the central government, because of the failure to bring about a legally sustainable solution and the failure to resume sustainable mining. So the Congress Party is sympathetic to that cause, and we support the mining dependents in that cause. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. वास्को रेल्वे पुलिशेन अटक केल्ल्या आसामी तरणाट्याचो ताबो शेनवारा आसाम पुलिशेन घेतला. आसामांतले एके सांत चलयेचें अपहरण केल्ल्यान त्या तरणाट्याक 16 तारखेक अटक केल्ली. 12 फेब्रुवारीक ही अपहरणाची घडणूक आसामांत घडिल्ली. अपहरण केल्ले चलयेक घेवन तो रेल्वेन गोंया आयिल्लो, पूण रेल्वे पुलिशेन कार्यतत्परता दाखोवन ताका अटक केल्ली. उपरांत ही गजाल आसाम पुलिशेच्या कानार घातिल्ली. ते चलयेक सान आशिल्ल्यान मेर्शेच्या अपना घरात दवरिल्ले. 12 तारखेक 12 फेब्रुवारीक आसाम बारपेटा पुलीस स्टेशनार ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो. मायनर चेडवा किडनॅप केला. आमकां टीप मेळ्ळी बारपेटा पुलीस स्टेशन आसाम पुलीस स्टेशना कडल्यान तो गोवान येवपाचो आसा. सो अकॉर्डिंगली 16 तारखेक आमी ताका अमरावती ट्रेनीचेर दवरलो. मायनर गर्लूय मेळ्ळें आमकां. मायनर गर्लाक आमी अपना घरान घातले आनी हेका अंडर सेक्शन 41 एज पर डायरेक्शन्स ऑफ SDPO वास्को सुनीता मॅडम आमी ताका अरेस्ट केलो आनी कोर्टान प्रोड्यूस करून ताका ज्युडिशियल कस्टडीन घेतिल्लो. आनी ताका आयज ते आसाम पुलीस आमच्या कडेन अपियर जाले आनी तेणी ट्रान्सीट वॉरंटाचेर ताका व्हरपाची सगळी तयारी केल्ली आसा. ते आतां आमी तांकां कस्टडी तेजी ताका दितली. बारपेटा पुलीस आयल्या तांकां. एक्युजाचें नांव आसा राजेंद्र आदर राम सिन्हा अलायस श्यामल रॉय. वेस्ट बेंगालचो आसा आनी 34 इयर्स तेजी आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अशोक मांद्रेकाराचे कुडीचेर शेनवारा निमणे संस्कार केले. पिरायेच्या 76व्या वर्सा शुक्रारा ताका मरण आयिल्ले. ते मांद्रे गांवचे कांय काळ सरपंच आशिल्ले. तशेंच सहकार आनी वेवसाय ह्या मळारूय तांणी नांव कमायिल्लें. सामाजीक मळावयल्या वावराक लागून अशोक मांद्रेकार चड फामाद आसलो. तो बस वेवसायीक. विद्यार्थ्यांक सरकारान 50% बस तिकीट सवलत दिवच्या आदी तो आपले बशीन ही सवलत विद्यार्थ्यांक दितलो. फाटल्या कांय दिसा सावन तांकां किडनीची व्याधी सतायताली. तातूंतच ताका मरण आयलें. तांणी आपली राजकीय कारकीर्द मोगो पक्षांतल्यान सुरू केल्ली, पूण हालींसरा तांचे नाते भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा कडेन जुळिल्ले. अशोक बाब मांद्रेकार हो एक अत्यंत शांत चित्ताचो एक आदर्श नागरीक म्हटलो जाल्यार वावगो ठरचो ना. एक सामाजीक दृश्टिकोन आसलेलो, वेवसाय बशींचो, वाहतुकीचो, पण आपल्या वेवसाया पलीकडे सामाजीक क्षेत्रांत दृष्टी दवरून, सामाजीक दृष्टी दवरून वावरणारो, शैक्षणीक क्षेत्रांत वावरणारो, सामाजीक सांस्कृतीक क्षेत्रांत सदांच फुडें आसणारो आनी एक आदर्श नागरीक म्हणून संपूर्ण गांवांत न्हय तर पेडणे तालुक्यांत ख्याती आसलेली व्यक्तिमत्व अशोक बाब मांद्रेकर आज आमच्यान ना, हेचें एक दुःख जाता. भाऊ बांदोडकरांच्या मृत्यूनंतर 74 साली पहिले इलेक्शन ह्याच फेब्रुवारी महिन्यात झाले. नंतर 76 साली, नंतर 1980 साली झाले, पुढे 84 साली झाले. सगळ्या इलेक्शनानं अशोक माझ्याबरोबर राहिलो. आम्ही 76च्या दरम्यान पेडणे तालुका विकास परिषद स्थापन केली. ही संस्था संपूर्ण पेडणे तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी म्हणून आम्ही स्थापन केली आणि त्या स्थापनेन हांव आणि अशोक आम्ही दोघे बरोबर खांद्यान खांदा लावून आम्ही ते काम केले. मांद्रेकर हे आमचे म्हणजे आमच्या त्या वाटेक रावत्याचे बस आणि व्यवसाय जो आसा पत्रादेवी ते पणजी त्याचो व्यवसाय आसलो आणि बस व्यवसायाच्या माध्यमातून तांच्यांनी अनेक गरीब भुरगीं, अनेक म्हणजे जवळ जवळ सगळ्याच गरीब भुरग्यांक तेंच्यांनी पास दिले आणि त्या पासांसून ते
अनेक भुरगे जे पणजी म्हापसा जे शिकूंक शकले नसते जावं शकले आर्थीक परिस्थितीमुळे ज्या भुरग्यांक तेंच्यांनी फुकट पास दिल्यामुळे ते आज शिकून बऱ्या बऱ्या पदार इंजिनियर झाले PSI झाले असे खूप जे लोक आमच्या कडले झाले ते त्यांच्या फुकट प्रवास तेंच्यांनी दिल्यामुळे हे म्हजे कुटुंबीय अशें म्हाका म्हणपाक जाय मांद्र्यान 7.5 वर्सां हेडमास्टर म्हणून हांव तांच्याच संस्थेन आशिल्लो ह्या संस्थेन सहकार्याची खूप गरज आशिल्ली तरेतरेचे कडल्यान त्या वेळाचेर केन्नाय मदत जर लागली जाल्यार अशोक भाई कडेन वचप ही मदत म्हाका तांचे कडेन मेळ्ळीच वैचारीक दृश्ट्या ते खूप लागीं आयले बाकी समाज मानसान तांची जी सन्मानाची प्रतिमा आशिल्ली ही सगळ्यांक सर्वश्रुत आसा पण म्हजे खातीर एक कुटुंबीय नुकसान म्हजें जालें अशें म्हाका सांगीन अशें दिसता. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आदरतित्या खातीर गोंय संवसारभर फामाद पूण हालीसरा ह्या वैभवाक मातशी सुकती लागल्या. कारणां अनेक आसात. तातूंत अप्रत्यक्षपणान गोंयकारूय जबाबदार आसात. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन चिमटो काडला. राया आयोजीत केल्ल्या आदिवासी लोकोत्सवात तो उलयतालो. बारेभाट सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटनेन कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान हे कार्यावळीचे आयोजन केले. घुळी वखदां आणि वेश्या व्यवसायाचो प्रश्न माचयेर आयिल्लो. हे विशीं मंत्री आणि राया चर्चीच्या फादरानय खंत उक्तायल्या. फादरान म्हणिल्ले आसा की आमचे गोयचे नाव जे कोणी जर खराब जर केला ते गोंयकारांनी करूं ना पूण ताका जबाबदार गोंयकार आसा हे हांव सातत्यान म्हणीत आयिल्लो आसा. ही आमची पुर्वजांनी केल्ली संस्कृती ही संस्कृती जर मुखार जर व्हरतले जाल्यार भाशेचेर आमी लक्ष दिवप हे खूप महत्वाचे आसा. प्राथमीक जे शिक्षण जे आसा ते खूब त्या लँग्वेजीर घेवप हे खूब महत्वाचे आसा. नाल्यारूच आमी जागर करपाक पावतले आमी वोवयो गावपाक पावतले आमी बाकीचे सगळे कातरां म्हणपाक पावतले. ह्या पुलिसींक मातशें सांगचें ताणें दोळे धांपलेले आसात. थोरणाटे भुरगे चेडूं वान देखून ड्रग्सान पडल्या. हे दुयेंस हे सगळे फ्रॉम पंजाब हरियाणाचे मनीस दिवन हो धंदो चलयतात. कॉलेजी लागीं इस्कुलां लागीं जायत्या जाग्यांचेर हांव आयला ती मेरेन बोबाड मारता कित्याक आमचें भांगराचें गोंय पाड घालूंक सोदतात. रायाच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.